जे कितें विकासाची कामां करपाची आसात आनी फुडलींय जावंकूच जाय कामां, भुरग्या बाळाक नोकरी, काम, धंदो, शिक्षण हें जावंक जाय. त्याच्या खातीर आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो. आज गिरीश चोडणकर हे आमचे अध्यक्ष हे इलेक्शनाक रावल्यात खासदारकी. कितें बारीक सारीक जे प्रश्न आसात जे आमच्या मतान ते आमकां हांगा कितें प्रश्न आसा ते आमी जबाबदार, पूण थंयसरले प्रश्न जे आसात काय ना ते दिल्ली सरकारान दिवंक जाय. ताका आमी एक बरो जबाबदार मनीस काडला फुडें, ते गिरीश चोडणकर. ते दिल्ली वयतले आनी तांकां आमी निवडून दिवंक जाय. आनी आमचे जे ज्वलंत जे प्रश्न आसात मोठे ते तुमकां आमकां सगळ्यांक गोंयांक आनी हांगा सगळ्यांक लागतात ते आमी थंय धाडूंक जाय. तेंच्या खातीर तांकां आमी धाडुया. हातीक मत दिवं तुमच्या कामा खातीर कितें आसलें बारीक सारीक कामां, मोठी कामां. आनी आज तुमी जाणात ही पयलींची परिस्थिती जाणटे जाणात. आतांचे भुरगे बाळांक सांगूंक जाय, नवे लोक येतले तुमकां वेगवेगळे सांगतले, पण तुमी हें पळयात की आयज जे जुने गुळणे, पणसुली, हणजुणे आसले ते आयज हांगा वेगळीच परिस्थिती आसा आनी ते जाणटी सगळीं जाणा. मॅनिफेस्टो तुमचे कडेन पावयतले आनी जो विकास देशाचो मुखार व्हरपाक जे काँग्रेसीन सदांच हेल्प केला त्या पक्षाक तुम्ही हात दियात. लोक बाकीचे येवन खुबश्यो बंडल मारतले, सगळे हें करतले. खरो जर कोण गोंयचो विकास पुरुष तो आमचो एक्चुअली राणे साहेब आसा. बाकीच्यांनी कितें हें केलें तें केलें, कोण म्हणटा पूल केले, एक पूल केलो म्हणून गोंयचो कंप्लीट विकास जायना. आता साहेबान सांगलां मतदान 23 तारीख आसा आनी आमचे गिरीश बाबाचे चिन्ह आसा हात, काँग्रेस. तुमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज ना, कित्याक प्रत्येक फावट हांगा मोल्लें जे स्पेशल पंचायत आहा तितूर भरघोस मतदान जाता काँग्रेसीक. साहेबाच्या टायमान आमी कितकेदां पळयलां. आनी जरी लोकांनी आमच्या कितेंय उलयलें जाल्यार निमाणें कितें आपलें कर्तव्य आहा तें वेवस्थीत पार पाडटात. तुमकां आनी एक सांगपाचें गिरीश बाबाच्या बाबतीन, एक धडाडीचो मनीस अध्यक्ष काँग्रेसचो जालो, कितकेसो बदल घडोवन हाडलो काँग्रेसच्या हेच्या की नक्कीच आमी आमचो मनीस म्हणून डायरेक्ट वचून तेंचे कडेन मांडूं शकता आनी ते नक्कीच करतले असो विश्वास आहा. जास्त करून सगळे जे हांगा यूथ आमचे भुरगे आहा तेंच्यांनी मातशें तांकां लागून काम करचें. सगळ्या लोकांक मातशें तुमी सांगा. सगळेच काय लोक हांगा अजून आयजूंक ना.